छत्रपती शिवाजी महाराजाचा हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय भवानी, जय शिवाजी, जय भवानी, जय शिवाजी। नमस्कार, प्रवीण चंद्रकांत आसोलकर, स्वराज गोमंतक तर्फे सांगपाची म्हणजे गोष्ट जे आता शिवाजी महाराजाचे पुतळे म्हापश्यान आमच्या सगळ्या वचक म्हणजे तुम्ही पळयता आसतले जावं रॅली काडटात ते जे खरे इम्पॉर्टंट आमी दिवपाक जाय आमचो स्वर्गवासी बाब मनोज वाळके, कित्याक तेणी म्हापश्या रॅली केल्ली, थोड्या भुरग्यांक आमकां घेवन स्टार्ट आनी थंयच्यान मागीर कोलवाळे जाले, शिवोले जाल्यो, अश्यो रॅली स्टार्ट जावपाक लागल्यो। सो म्हाका सांगपाचो मुद्दो एकूच की आता हे जे शिवाजी महाराजाचे तोंड फोडला पळय जेणे कोणी ते कितें करपाक सोदतात लोक म्हाका काय समजना, पूण एके वाटेन हे रॉंग केला, पूण बरें बीन आहा गोष्ट, कित्याक हिंदू जागे जावपाची आयज गरज आसा ह्या गोष्टीचेर, ना जाल्यार आमी काबार। फाटल्या दिसांनी आता फादरा बद्दल सगळ्यांना उलयताले, हांवेंय स्टेटमेंट दिलो आमी स्वराज गोमंतक तर्फे, तेन्ना सगळे लोक म्हणपाक लागले कितें अरे बाबा तुम्ही फादरा बद्दल कित्याक उलयता, तो शिवाजी महाराज कोण, तेणी हांगा कितें केल्लें। आयज जे हिंदू आहा पळय गोंयांत ते तेका लागून, आमच्या घरांत देव आहा ते शिवाजी महाराजाक लागून, ना जाल्यार आमची देवळां गेल्ली आमी बाटलेले, एक तर मुघल येयले तेन्ना, नाल्यार पोर्तुगीज, नाल्यार ब्रिटीश, आमी कन्वर्ट जाल्ले हांगासर। सो शिवाजी महाराजाक लागून हिंदुत्व उरलें गोंयांत। सो हेजो आमकां खूब महत्व आहा आनी हांव सांगपाक सोदतां जेका कोणाक गट्स आहा तेणे फुड्यान येवन हांगा हात लावन दाखोवपाचो, सोरा भशेन करपाक न्हू, अशें फाटसून आमी आहा उबे। आनी जर आमकां मेळो न्हू कोण तो मनीस, तेका उपाय आमी करता कितें ते। आतां जशें म्हटलें पळय मणिपूर हे ते टायमपासूय गजाली, फक्त हांगा आमी जागे जावपाची गरज आहा, एकत्र जावपाची गरज आहा। जे दुश्मनी कितें ते घरा कडेन शेजाऱ्याक दवरा, अशे प्लॅटफॉर्मार एक जावपाक जाय, खरेंच सगळ्यांचे देव बरें करूं म्हणटा अशे लोक जमल्यात ते, आनी हेजो आमी शोध लावया आनी फुडें सरया। जय भवानी, जय शिवाजी, जय। थँक्यू। पक्षाता पळय हांकां सगळ्यांक हे आमच्या माथ्यार बसोंक तयार करतात। इस्कॉलान सुद्दां पळय कसले कसले कन्वर्सेशन चालू आहा, भुरग्यांक आमचे लेसन केन्ना हेंच्यांनी गायत्री मंत्र जावं, भगवत गीता जावं, हनुमान चालिसा जावं, केन्ना हेंच्यांनी एक आमच्या हिंदू भावांक बरें दिसोनी म्हणून केला हेंच्यांनी ना। आमी दोळ्या बंद करून घालतात तांकां भुरग्यांक शिक्षणाक, मग शिक्षणाच्या जाग्यार ते पयले कितें चलयता तेंचो प्रेम ते खंय व्हरता आमच्या भुरग्यांक, खंयच्या दिशान व्हरता आमकांच कळना। आयज आमी जागृत जाता हेतून फक्त आमच्या भावांचे आनी आमच्या ह्या सरांचे बीन आभारी आमी, आमकां दिशान सारकी दाखयता, कित्याक फुडें आमचे येता ते जनरेशनाक कन्वर्सेशन जावंक जायना म्हणून। आनी हे खऱ्यांनी म्हणटात देवलान मुर्ती आनी गोट्यान गाय हे आमचे सनातन धर्माचे सन्मान ते आसूंक जाय आनी ताका आमी पालन करतले। सत्य सनातन हिंदू धर्म की आमी सगळ्यान पयलीं ज्या कोणी हें केला तेका सांगूंक सोदता, तुका जर तुजी जर जळटा न्हू, सपोज शिवाजी महाराजांचे स्टॅच्यू आसा जाल्यार फुड्यान येवन कर, रातच्या टायमार करूं नाकाय असली कामां। आमी सगळे जाण तुका ओपन चॅलेंज दिता आनी तुका दिसता की एक जनरेशन येतली आनी असले करून मागीर फुडें विसारतले सगळे जाण शिवाजी महाराजाक, ना फुडली जनरेशन हांगासर रेडी आसा, आमची भुरगीं येतली, तेंची भुरगीं पिढ्यान पिढी शिवाजी महाराजां खातीर श्रद्धा चालू उरतली। दुसरी गजाल, तुका जर रातच्या टायमार अशी कामां करपाक जाय, लिपोवन करपाक जाय, रातच्या टायमार दुसरी कामां कर, खंय वच, बुधवार पेठेन वच, खंयसरूय वच, थंय तुका पयशे सुद्दां मेळटले आनी रातच्या टायमार काम सुद्दां करपाक मेळटलें। आमचो जो राग आसा तो चालू उरतलो असोच, ही गजाल बेगीन सोंपची ना। हेच्या फुडें कोण येतलो, हेच्या फुडें कोण करतलो, एकदां जर तूं मेळटलो नाजाल्यार खंयचो ना खंयचो मनीस मेळटलो, फुडलो मनीस केन्ना चिंतचो सुद्दां ना हें करपाक। आयज आतां हांगासर आमी थोडे यूथ आसा, हेच्या फुडें अख्ख्या म्हापश्याचे यूथ येतले, अख्ख्या गोंयाचे यूथ येतले। ह्यो जो सिरीज ऑफ इव्हेंट्स ते चालू आसा हितून खरेंच शिवाजीचे प्रेम आमच्या कडल्यान वाडत आसा। एका वाटेन बरें दिसता की लोक आमचे जमता, जागृत जाता आनी आमी एक जावन तांकां शिकोवपाक जाय, कित्याक परशुराम स्टॅच्यू केलो पणजे तेचेर कमेंट्स, कलंगूट स्टॅच्यू केलो तेचेर कमेंट्स, हे तांकां कित्याक तेंचे जळटा ते आमकां कळना। तुमच्यान कापास्ता फुड्यान येवन करून दाखया, सोशल मिडियाचेर कमेंट्स घालू नाका की बीजेपी प्रोपगंडा आनी कोणाचो प्रोपगंडा, तुमकां प्रोपगंडा करपाचो हांव फुड्यान करून दाखया, रातच्या टायमार करू नाका, कापास्ता आमच्या फुड्यान करून दाखया। आयज हे सगळे युथ जे आहा ते आमी अजून आसा हांगासर, आमी करून दाखयतले की तो जर पुलिसांक मेळना आमकां मेळना, आमी कितें ते न्याय करून दाखयता। थँक्यू। श्री छत्रपती महाराज की जय, जय शिवाजी, जय भवानी, हर 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 महादेव। एक हिंदू म्हणून जमलेले आहा, आज शिवाजीच्या पुतळ्याक आमच्या जे कोणी केला कांड तेका एकूच सांगूंक शकता
की तू शिवाजीक केला पण आमचा काळजातलो शिवाजी खंयच वयचो ना आणि काळजानूच शिवाजीचे तोंड आसलेले ते खंयच वयचे ना. आमची जी जिबली उलयतली ती शिवाजीचे नावच घेवन उलयतली आणि आमचे तोंड जे उलयतले ते शिवाजीचे, आमचे जे मुकुट आहा सगळ्यांचे ते शिवाजीचे, ते कोणूच बदलूंक शकना. तुम्ही कितलो अत्याचार केलो जाल्यार ह्यो शिवाजी आमच्या सगळ्याच्या काळजातलो उठतलो आणि आमी हिंदुत्व कितें आहा ते तुमकां सगळ्यांक दाखयतले. हांव पुलिसा कडेन एकूच रिक्वेस्ट करता, जो कोणी हे कांड केल्लेले आहा तेका तुमी, आमी खंयच कोणाक सांगता आंदोलन करूंक ना, आमी जस्ट तेका हांगा अरेस्ट करा आणि तुमी कितें ते न्याय दिया. सदां उठान आमी हे हिंदू भोगचे ना, आमकां हिंदूक उलोवपाक रायट आहा आणि एका एका भुरग्यांक, आमच्या ल्हान ल्हान भुरग्यांक आमी शिवाजीचें नांव सदांच मुखार घेवन शिकयतले. जय शिवाजी, जय शिवाजी. एक आमचे पीस, आमचे जे गोयचे अस्तित्व हे खंय तरी कोण तरी डिस्टर्ब करता. आयज आमी म्हणटा हे राज्य, हो देश हिंदुत्व म्हणटा, मात हिंदुत्वाच्या हेचेर आघात जाता, शिवाजीचेर आघात जाता आणि आमी उगी बसता. अशी कारणां घडपाक जायना. कारण म्हाका दिसता हे प्रशासन, हे शासन आसा पळय खंय तरी दबलेले आसा आणि अशी घटना ही इलेक्शनाच्या टायमार घडटात ती जावची न्हू. शिवाजी महाराज हो कोणाच्या एका संस्थेचो हिरो न्हू, हो अख्ख्या देशाचो हिरो. त्या खातीर आमी तांचें रक्षण करपाक जाय आणि म्हाका दिसता पुलीस यंत्रणा जी एक्टीव मोर करपाक जाय आणि आमी म्हणटा की सगळ्या वेळार कॅमेरा लावपाक जाय. मात आमी आयज पळयता की कॅमेरा लायतात म्हणल्यार कॅमेराचे आयज अस्तित्व जायना. आयज इंडिपेंडंट डेसाच्या दिसा सुद्धा जे एक्टिविटीज जावपाक जाय ती हो सरकार चेंज करता. आमी म्हापशा पळयला की 1961च्यान जे इंडिपेंडंट जो झेंडो 8 जो 10 जाता तो आयज टायमींग चेंज केल्लो आसा. हे सुद्धा तुम्ही लक्षात घेवपाची गरज आसा. कारण ह्या सरकारान आयज दोळे उगडपाची गरज आसा. हांव उलयता कित्याक की अशी घटना ही घडूंक जायना आणि अशा घटना जर घडटात जाल्यार तेचो विरोध आयज आमचे सगळे लोक करचे पडटा, तांकां येवचें पडटा. आमची सरकारची यंत्रणा, सरकारचे प्रशासन खंय गेला काय हेचेर प्रश्न पडटा. त्या खातीर हांव सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. कारण आत्ता खबर मेळ्ळी त्या प्रमाणे हांव आयलो सोशल मिडियार वचून की हांगा जी शिवाजी महाराजांची मुर्ती हांगा बसयल्ली आशिल्ली. आमी आतां उबे आसा करासवाडा तुया जी दिवी जी इंडस्ट्रियल इस्टेट आसा ताच्या दुसऱ्या गेटीक म्हणजे बिचोले वता त्या रोडार थंय कोणच्याक म्हणजे जे हे आसा गेट आसा पळय इंडस्ट्रियल इस्टेटीची ताच्या रायटाक शिवाजी महाराजाची हांगा मुर्ती आसा. त्या मुर्तीची कोणे तरी तोडफोड केल्या अशी बातमी सर्वत्र पसरिल्ली आहा. हांव हांगा येत जाल्यार सध्या ते फॉरेन्सीक आनी पुलीस येवन ते पळयता कितें चल्लां तें. पुणून अशा प्रकारे जावप कित्याक हालीं जर आमी पळयत जाल्यार गोंयभर अशें वातावरण आसा की शिवाजी महाराजांचे मुर्ती किंवा शिवाजी महाराजा बद्दल कोणाक तरी द्वेष निर्माण जाल्लो आसा. अशा प्रकारची एक सिच्युएशन आमी सगळे कडेन पळयता आणि त्या दृश्टीन खंय वता ते महाराजांचो अपमान करप, महाराजांची मुर्ती तोड करप असे जे प्रकार घडटात एकदम दुर्दैवी आसा. हांव अशा प्रकाराचो निशेध करता आणि पुलिसांकडे मागता की हाजेर सखोल चौकशी जावची, कोण तो कल्प्रीट धरचो. कित्याक हांगा खंय तरी सीसीटीव्ही कॅमेरा बी आसतले, ते सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांतल्यान फुटेज घेवन तांणी पळोवंक जाय की कितें हें घडलां तें. कारण सध्या तांचें चालू आसा कितें घडलां ते पळयता. म्हणून आतां आमी त्याच चौकशीक रावल्या आणि अशें जावचें न्ही. हें दुर्दैवी घटना. पळय इन्सिडंट एक्झॅक्टली कितल्यांक जाला तो आमकांय खबर ना. कित्याक एज पर द पुलिसांनी सांगलां की ते रातचे 10 सुमार तेंच्यांनी पेट्रोलिंग केल्लें, परत 2 काय 3 पेट्रोलिंग केल्लें. तेन्ना सगळें सामकें आसलें म्हणून. मात 6 सुमार आमकां इन्फॉर्मेशन येयली की अशें जालां म्हणून. मात जेन्ना आमी हांगा येयले तेन्ना आमी सगळे पळयले की बाबा हे कशें जावं शकता, जावं कशें कोणी कितें केलां आसतलें. बट इफ यू क्लियरली सी इट हॅज बीन इंटेन्शनली डन बाय युजींग अ वेपन. बिकॉज द डेब्री ऑफ द वॉट एवर हॅज बीन हॅपन, द डेब्री ओन्ली द मुकूट आसा पळय तितकेच आसा, बाकीचे तोंड आसा पळय ते कंप्लिटली प्रिसायसली तोडून येयल्ले आसा. सो इट इज बीन प्लॅन्ड, व्हेरी वेल प्लॅन्ड. And few days back, there was someone who had come here in the name of the municipality, Mapsa municipality, asking for the papers and the legal paper. हा बाबा तुमचे लीगल हाल सगळे विचारपाक. सो इट इज बीन कम्प्लिटली प्लॅन टू सी कोण खंय पळयता, कोण केन्ना कितें आसता, कितल्यांक सुमार खंयचो कॅमेरा खंय कॅप्चर करता. बिकॉज तुम्ही मायन्युटली पळयताले कॅमेरा फक्त हते पासून पावता, हांगर पावना.
सो जे आता पोलिसांनी सगळे चेक केले आसा तरी लोक चेक करता की कोण बाबा वेपन घेवन येता बिकॉज इट इज मेड आउट ऑफ फायबर ग्लास विच कॅनॉट बी ब्रोकन विथ नॉर्मल हँड. इवन इफ यू नॉर्मली चेक इट कॅनॉट बी ब्रोकन. सो इट अ प्रॉपर वेपन हॅज बीन यूज आणि तो जे तोंड आसा पळय ते घेऊन गेल्लो आसा. See, it has been completely, you can relate to the topic and the series of events that has happened. Some people of different communities have given hate speech. And it is clear to tell, बाबा लोकांनी म्हटलं हांगर पळय की शिवाजी has been not a god, but as per my religion and our religion, म्हाका म्हाजो बापूय आमकां शिकयता आवय बापायक पांया पडपाचें. कितें मेळटा त्या गोष्टीक पांया पडपाचें. बाबा की आमकां कितें मेळटा तितूनसून कितें रिस्पेक्ट मेळटा जावं कितें आमकां योगदान कितें जाल्यार. सो एज पर हिंदुत्व, एज पर वॉट वी आर बीन थॉट, आमकां हेंकां पळय जे आसा पळय आमचे धर्मान आमकां शिवाजी हो देव कित्याक. शिवाजी समन हू हॅव फॉट अगेन्स्ट द इन्वेडर्स. ही डिडंट फायट अगेन्स्ट एनी रिलीजन एंड ही फॉट फॉर द फ्रीडम. ही फॉट आयज आमी सगळे जाण सोस घेता पळय सोज ऑफ फ्रीडम. That is because of Shivaji. If anyone has an issue with it, then he is a proper god to help. If anyone has an issue, go to Taliban and stay for 2 days and you will come to know what is a god. बाबा आमकां हांगर कोण मनीस आमकां पावता, कोण हांगा कितें करता पळय तो आमकां देव. तुमकां कितें प्रॉब्लम आहा आमकां देव खंयचो आनी खंयचो देव न्हू तो. तुमकां फक्त आमी मिरिकल केला ते आमी पळोवपाक आतां धांवचें पडटलें खंय कशें कितें. मिरिकल आमकां दिस इज मिरिकल. फ्रीडम इज मिरिकल फॉर अस. एंड आय गेस एवरीवन एग्रीज ओवर हियर. शिवाजी महाराजांचे इन्सिडेंट अपमानकारचे इन्सिडेंट गोंयात खूप वाढलेले असतात. इन्सिडेंट वाडलेलो ना. हे सगळे मरे हे आदले जे सरकार येवन गेले हे कितें ते उलोवपाय नाका. हे हिस्ट्री आहा पळय आमकां औरंगजेबाची हेजी तेजी हिस्ट्री शिकयता. आमच्या धर्माच्या लोकांनी आमच्या देशाच्या लोकांनी कितें केलां ते शिकयना. तेज्या खातीर आयज अशें जालां. विथ द दिस थिंग सोशल मिडिया अवेरनस आनी सगळ्यां कडेन फोन आसलेल्या कारणान आदले जी आमची हिस्ट्री जी आहा पळय ती परत लोकां कडेन सामकी खरी हिस्ट्री कितें ती पावता. तेज्या खातीर जागृतकाय लोकां कडसून जाता कितें बाबा एक्झॅक्टली कितें शिवाजी महाराज आनी तेणें कोणा खातीर कितें केलां. देर इज अ मिसकन्सेप्शन. दॅट इज अ मिस प्रोपोगेंडा. रॉंग प्रोपोगेंडा पळय तो हे करता शिवाजीच्या बद्दल की बाबा शिवाजी हे धर्मा खातीर हिंदुत्वा खातीर छत्रपती शिवाजी महाराज आसा पळय तो आमचो हेच्या खातीर देशा खातीर केला. प्रत्येक मनशा खातीर केला हे देशाच्या. आनी इंडिया इज द ओनली कंट्री दॅट इज बीन टेकिंग रेफ्युजीज अक्रॉस रिलीजन अक्रॉस कंट्री. There is no other country that is taking, and who has done it? Chhatrapati Shivaji Maharaj has done it. He is the person behind doing it. If there is peace in this country, then he has done it. He has not done this to divide the country. It is to unite the country. I completely believe in the आमचे जे नॉर्मल ह्या ऑथॉरिटीज आहा पळय वी completely believe and we have to give them a free hand. We have to give them the time. It's very early to judge and pass a statement on that. So I believe in them. तुमकां कोणाचेर डावट आसा तो एक कोण मनीस येयलो म्हणटात पण आता आमकां आमी काय हांवें पर्सनली पळोवंक ना टू बी फ्रँक. सो लेट्स सी विथ टायम. हय क्लियरली.